75. तुमकां कितें दिसता की आज वोटिंग करपाकूच जाय अशें कितें दिसता तुमकां? हो म्हाजो कायदो. म्हजो कायदो हांवें करूंकूच जाय. कोणाकूय करतो करूंक जायना. स्टार्ट जाला हें वोटिंगाचें. थिंगा सांग वोटिंग बरी येयला. तुमकां कितें सांगपाक जाय, थोडे मनीस येयना वोटिंग करपाक, तुमी इतले जाणटे जावनूय येता, तुमकां तांकां कितें सांगपाक जाय? म्हाका कितें सांगपाचें, वोट पिड्यार करूं नाका. वोट कोणाकूय घाल तूं. हांव सांगता कोणाकूय घाल, पूण घाला. वोट घाला, भायर पडा, वोट घाला. तुमचें नांव? एलिसियो मार्टिन्स, डेबेन्स. वोटिंग चल्ला पूण स्लो वयता रे. लोक सगळे स्लो आहा. पूण जातलें, पिकअप जातलें मातशें. सगळे बुथाचेर हांवें मारले न्हू, वॉलता मारल्या. म्हणजे पिकअप जाता. हांव सध्या पूण आमचो कॅन्डिडेट जिखलो रे. आनी बाबूश मोन्सरात जिखलो. तेच्यान कांयच दुबाव. पण ते तुमचे एलिगेशन करता तरी आसतना एलिगेशन म्हणजे रे पयलीं सद्या गव्हर्मेंटाचे जे अलायन्स पार्टनर आहा याका बाबूशा पळय विजय सोडून गेलो त्या सायडीच्यान, एक सायडीन सोदीन गेलो एक सायडीच्यान. हेडीच्यान आमचो गोविंद गावडे थिंग बाबडो तोच दुयेंत आसा. म्हणजे अलायन्स पार्टनर आसा कोण मागितलें सांग. सर सांग कशें वातावरण कशें आहा? पळय आमी सकाळ साकून ऑलमोस्ट सगळे 30 बुथाचेर, काही बुथाचेर आमी विजीट केला, काही बुथाचेर आमी पर्सनली आमचे जे लोक आसात आनी तांकां फोन करून हे घेतले आसा. आमी बाबूशाची टीम प्रत्येक बुथाचेर आसाच. त्याच बरोबर आमचे CRPचे म्हणजे आनी PCC प्रत्येक आमदाराक आमदारांनी 1-2 बूथ घेतले आसात. पार्टीचे ऑफिस बेरर आसात आनी ताका लागून सगळे कडेन जेन्ना हे घेयले त्या प्रमाणे काही कडेन स्लो आसा, काही कडेन रायबंदर सायड बी मातशें बरें चल्लां. बाकीची सिटी एरियान थोडी स्लो आहा खरें, पूण रिस्पॉन्स आहा त्या प्रमाणे काँग्रेसीक लोक मॅन्डेट दिता ह्या ठाम आसा. कौल काँग्रेसीक मेळटा. ते लोकांची जर बॉडी लँग्वेज पळयत आनी जर लोक येतात जे आमचे टेबल घेवन बसले 200 मिटरा भायर जेन्ना भुरगे आसात त्या टेबलाचेर येवन जेन्ना जसो रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे काँग्रेसीक मत मारपाच्या तयारीन लोक भायर सरले आसात, जे आतां परत वोटींग जाता. जशें जायते प्रयत्न केले डिफेम करपाक तुमच्या कॅन्डिडेटाक, तरी तुमकां हे ना एक हांव शेवटी मागीर इलेक्शन काबार जाले उपरांत सांगतलो. आयज जशें आसा आमचे इजोरान मेळटा तशें की तांकां फ्रस्ट्रेशन येयल्लें आहा. कित्याक तर तांकां समर्थन करपा खातीर तेंचे कार्यकर्ते सोडीत जाल्यात. ते बी सगळे कार्यकर्ते न्हू, बाकीचे लोक ना. आनी कॉलिशन पार्टनर तर कोणूच ना. आनी ते बाकीचे कॉलिशन पार्टनर म्हळ्यार जे आमचे आमदार आसात, मंत्री आसात, तेमी ते झळकलेच नात. आतां कित्या लागून येयले ना कितें मागीर सांजचें कळटलें. कित्या लागून येवंकूच शकले ना, कित्या लागून आजून पर्यंत ते कुशीन रावले, तांकां सांजचें कळोन चुकतलें मागीर तें. पूण तेंचे सुद्दां ज्या पद्दतीन समर्थक भायर सरपा जाय किंवा सपोर्टर, थंय सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा की तेंची तुकडी आसा, मागीर तेंचे भितर डिफरन्सीस आसा हें दिश्टी पडला. पूण आमचें काम एक संघ रावन म्हणटा अशें बाबूचे ते स्वताचे कार्यकर्ते पणजीचे, त्याच बरोबर आमच्या पार्टीचे कार्यकर्ते आनी आमचे सगळे आमदार एक संघ रावन एकवटान काम करीत आसात आनी जीत आमची नक्की आसा. पळय तेमी कसलेंय हें करता आसतना मागीर कायदो हाती घेवपाक ते लिमीट सगळे क्रॉस करीत आसात. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जर पयर सुद्दां आनी एक प्रकार घडला जो कोणाक मारहाण केली म्हणून ते सुद्दां अशे अनेक गजाली आयज सुद्दां सांज पर्यंत आनी कितें घडटा खबर ना. पूण हे जेन्ना पावराचो गैरवापर करप हें चुकीचें. पावराचो जो गव्हर्मेंट मशिनरीचो वापर करप हें आसपाक जायना. आनी त्या प्रमाणे तेमी आतांच न्ही म्हणजे खूब कडेन तेजे पळयत जाल्यार तेमी अशे पद्दतीन केल्लें आसा की खंयच कायदे म्हणटा अशें हें दवरून केअर काडनासतना आपली परीन मनमानी चलयल्या. म्हणजे एक भाजपाचें कामच अशें आसता प्रत्येक इलेक्शनाक ते आपले पुरेपूर म्हणजे गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा त्या यंत्रणेचो तो वापर करता. आमची दोन्ही वॉर्डर पार्ट 26, 27 excellent voting and we will get a good lead in both the parts. Babush is through. On 23rd you'll come to know
the exact lead that we'll get in Panjim. And with Babu's victory, I'm confident that the Congress government will be formed by 24-25. What do you think that it will be slow, the percentage still? How much Percentage is is it? little slow because in part 29, the machine, 86%. the machine had stopped. In other places, I am told that the ruling party stopped some people from going for voting. In spite of that, people will openly vote for the Congress party. You have seen all the MLAs of Congress came here in Panjim in support of the Congress candidate Mr. Babu Mutharar. I could hardly see one or two BJP MLAs, no minister I could see in any of the booths. So this shows that they have accepted the defeat.